जेजूच्या वापारींक नाव दिवचे कष्टांचे कामच सै. सुवार्थेंतल्या वापारींक भाषांतरकारांनी वा संपादकपण केल्ल्यांनी नांवां दिल्यांत आशेत. पूण तिंच सारकी जावंक जाय म्हणून ना, वा त्या नांवांनी वापारीचो संदेश आसचे म्हणून ना. अशें आसता वापार कितली देडयां उदेशी आसा गी तितलीच होरेता उदेशी आसा. देडयो भायर सरिल्ल्योच होरेताक मेळूं. भायर सरतना त्या बूद नासलेल्या 5 देडयांनी तांकां होरेताक भेटूंक मेळचें ना म्हणून बिलकुल चिंतूंक ना. होरेत वेळार आयिल्लो तर तांकांय होरेत मेळतो. तर चूक होरेताचीच म्हणया. पूण होरेताची घळाय वा होरेतान येताना तडव जावप वा होरेत केदळा येत म्हणली अनिश्चितायीस वापारीची चावी आनी वापारीचो चार. होरेताक कोणेय सुखीदार करूंक जायना. मातेवाचो जेजू वापारीच्या शेवटाक देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणांत म्हणटा. जेजूची वापार मातेवाच्या अंत्यकाळा शास्त्राक आरसो धरता. हे कडच्यान सर्वांनी अंत्यकाळा शास्त्र नदरेन बुदवंत आसचें गरजेचें. दीर्घ सोंसणीकाय सोम्याच्या येण्याक राखून रावपाचें प्रमुख लक्षण जाता. दीर्घ सोंसणीकाय म्हणटना हरेके नदरेन पाटलाव्या संगी बुदवंत देडयां संगी आसलेल्यान तें कळसुल्यांतलें तेल आसची गरज पडटा. आनी कडच्यान होरेताक सर्वांक मेळूंक जाय. मोग सर्वांक जाय. जीक सर्वांक जाय. विश्वासपण सर्वांक जाय. पूण शेवट पावच्याक आमचे लागीं आसचें पावचें ना. सर्तीक आसचें पडटलें. होरेत तडव जाताना, जिणी कश्टांची जाताना, जीक पयशिली जाताना, सोसूंक त्रास भोगताना, संबंध कठिनायेचे जाताना काळजा कळसुल्यांत आसची पडटली. इल्लो चडीत मोग, इल्ली चडीत सोंसणीकाय, इल्लें चडीत धैर्य, इल्लें चडीत समर्पण, इल्लें चडीत विश्वासपण, इल्लें चडीत